नमस्कार इश्टानो. एक 3-4 म्हयन्या पयलीं आमी तुमच्या सगळ्यांच्या नजरेक हाडून दिल्लेले की कशे एक तरुण तैलानी नांवाचो एक फॅशन डिझायनर आहा, दिल्लीची पार्टी. तेणी साल्वादोर दे मुंड ह्या गांवांत जे पोंबुर्फा पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान पडटा, कशे आमचे निसर्गाची वाट लायिल्ली, डिस्ट्रक्शन केल्लेले, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन केल्लेले, हिल कटींग केल्लेले, रस्तो नासतना डेव्हलपमेंट करतालो, इल्लिगॅलिटी करतालो, कशें आमी तुमच्या नजरेक हाडलेले. ते गांवचे लोक कशे उठोवन थंयसर अख्ख्या गांवच्या लोकांनी प्रोटेस्ट केल्लो. तेंचो आमदारूय एडवोकेट बाब कार्लोस आल्वारीस फरेरा कसो त्या प्रोटेस्टाक मेणवाती घेवन तेंच्या वांगडा रस्त्यार देंवल्लो, हे सगळ्यांनी आमी पळयल्लेले. आनी तेज्या उपरांत 30 ऑगस्ट 2023 पंचायतीन, पोंबुर्फा पंचायतीन त्या प्रोजेक्टाक स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केल्लेली, नोटीस काडलेली आनी काम बंद उडयल्लेलें. इतले पर्यंत आमी लोकांक म्हायती दिल्लेली फाटल्या आमच्या 1-2 व्हिडियोनी. तेज्या फुडें ह्या तरुण टैलानीन ती स्टॉप वर्क ऑर्डर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चॅलेंज केली. मॅटर थंय अजून चालू आसा जितले पर्यंत आमकां समजला. अचकीत ह्या पोंबुर्फा पंचायतीक 13 तारखेक अशें दिसून येयलें की आमी ती स्टॉप वर्क ऑर्डर विड्रॉ करपाची, रिवोक करपाची म्हणून. 13 नोव्हेंबर 2023 तेंची मिटींग जाल्लेली, जी फोर्थनायटली मिटींग जाता ती जाल्लेली 13 तारखेक, जेची नोटीस 4 तारखेक काडलेली पंचायतीन. 4 तारखेक नोटीस काडली की 13 तारखेक मिटींग आहा म्हणून. सो नोटिसा वांगडा स्वाभावीक आहा एजंडाय वयता. पूण ह्या मिटींगेन, 13 तारखेच्या मिटींगेन तेंचो पंच गोकुळदास हळर्णकर हेणी एक प्रपोजल घातलो. कसलो प्रपोजल? तांकां खंय 6 तारखेचे TCPचे लेटर आहा खंय, जे पंचायतीक 6 तारखेक पावोंक नासतले, ते मे बी 8 तारखेक किंवा 10 तारखेक पावला आसतले, की तांकां एक लेटर येयला. TCPन सांगला खंय की सगळे थंयसर सायटीर सगळें सारकें आहा, कांय प्रॉब्लम ना, सो आमी आनीक थंयसर इन्स्पेक्शनाक येयना म्हणून. आनी हें तुमच्या म्हायतीक लागून पंचायतीन हे TCPचे लेटर जे आसा ह्या रिस्पॉन्सान येयल्लेले की पंचायतीन TCPक बरोवन घातलेले की आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय म्हणून त्या सायटीचें. आनी पंचायतीन TCPक कित्याक बरोवन घातलें आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय म्हणून? कित्याक गांवच्या लोकांनी आनी आमी कंप्लेन घातलेली की थंयसर इल्लिगॅलिटी चलता म्हणून. सो बेजिकली आमच्या कंप्लेनीचेर पंचायतीन TCPक बरयल्लेले जॉयंट सायन्स इन्स्पेक्शनाचे. TCPन इन्स्पेक्शन केलें काय करूंक ना देवाक खबर. तो म्हणून रियल इस्टेटाचो माफियाचो अड्डो जाल्लो आहा TCP डिपार्टमेंट म्हटल्यार. पूण येवया आमी पोंबुर्फा पंचायतीचेर आनी हे 2 जे पंच आहा तेंचेर. सो पंचायतीक ते लेटर 8 तारखेक किंवा 10 तारखेक केन्ना पावले ते आमकां अजून उगडीक ना. 6 तारखेचे डेटेड आहा लेटर, तेंचे मिनिट्सान रेकॉर्ड केल्लेले आहा. सो हे 6 तारखेचे लेटर ते घेतात, मिटिंगेक बसता आनी रेजोल्युशन काडटा की आमी ती स्टॉप वर्क ऑर्डर विड्रॉ करया. आतां हितून मजेची गोश्ट कितें? हो रेजोल्युशन प्रपोज करता गोकुळदास हळर्णकर आनी सेकंड करता सुर्या हडफडकर. हो वॉर्ड ज्या जाग्याचेर थंयसर जे कन्स्ट्रक्शन येता ते इकोशान पडटा. गोकुळदास हळर्णकर इकोशाचो पंच ना, तांकां रेप्रेजेंटेशन ना. मागीर गोकुळदास हळर्णकराक अशें कित्याक दिसलें की हे लेटर आपूण प्रपोज करचें म्हणून त्या मिटिंगेक? ह्या आतां इकोशाच्या लोकांनी वचोन गोकुळदासाक विचारपाचें की बाबा रे, तुका कित्याक दिसलें, तुका कितें फायदो आसलो हितून हो प्रपोजल मिटिंगेक घालपाक? तशेंच तो सुर्या हडफडकर आसा ताकाय विचारपाक जाय वचोन, तुका हें सेकंड करपाकशें कित्याक दिसलें रे बाबा काय म्हणून? जेन्ना विशय पंचायतीन ठरयलो, आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आसा, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक निर्णय घेवनी न्हू. काय तुमकां भंय दिसलो अशें आमकां वांटो मेळचो ना मागीर म्हणून आमी एकदाचो हे आतां निर्णय घेवया, आपूण प्रपोज करता, तूं सेकंड कर, रेजोल्युशनाची कॉपी व्हरया, ताका दाखोवया आनी वांटो घेवया, असो कितें हिशोब? हे आतां पोंबुर्फाच्या आनी इकोशेच्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या दोनूय पंचांच्या घरा कडेन वचोन तांकां विचारपाचें, तेंच्या सहकुटुंब सहपरिवाराच्या समोर उबे दवरून
नाल्यार तांकां सांगपाचें हे जे मदानपणां करतात पळय तुमकांय भोगचें पडटलें म्हणून. अशें आयकून येयलां तो गोकुळदास हळर्णकराचें शिक्षण 10वी नाशी आनी फाटले 20-25 वर्सां जालीं निवडून येता. पोंबुर्फान शिकलेले कोणूच उरूंक ना. इतली वायट परिस्थिती येयली पोंबुर्फेची. सुर्या हरफडकराची तीच गत आसा अशें आयकून येता. म्हटलें ह्या 2 गांवांत शिकलेल्या लोकांचो दुश्काळ पडला तर हे लोक तुमकां रेप्रेजेंट करतले आतां आनी असले निर्णय घेतले. बरें, पंचायती कडेन कॉम्पिटन्स नासलेली, अक्कल नासलेले किंवा आनीक कितें म्हणया आतां, पूण तुमचो आदोगाद MLA आहा, येदो व्हडलो नांव आहा, तेका वचून कित्याक कन्सल्ट करूंक ना तुमी की आमी हे विड्रॉ करूं शकता, विड्रॉ केल्यार बरें काय म्हणून लिगली कितें स्टँडींग आहा. आमच्या कंप्लेनीचेर जॉयंट सायट इन्स्पेक्शनाची नोटीस गेल्लेली न्हू. मागीर हे तुमी रेजोल्युशन घेवच्या पयलीं आमकां कित्याक आपोवंक ना उलोवपाक. हो निव्वळ घोळ चल्ला. हांव मागता पोंबुर्फा इकोशेच्या गांवच्या लोकां कडेन तुमी वचा, ह्या गोकुळदास हळर्णकराक आनी सुर्या हडफडकराक घरा कडेन वचून तुमी जाप विचारपाची गरज आसा. हांवूय कंप्लेनान आसलेलो, हांव पंचायतीन ह्यो जाप येवन विचारतलो की म्हाका कन्सल्ट करनासतना किंवा म्हाका कॉन्फिडन्सान घेयनासतना किंवा म्हाजी से रेकॉर्ड करनासतना तुमी हें रेजोल्युशन घेतल्यात कशें. हे अशें चलचलें ना. लोकांनी शिटूंक जाया, नाल्यार हे पंच सरपंच आसा पळय तुमचो गांव खंय तुमकां सुद्दां विकून खातले हांकां जर फायदो मेळटा जाल्यार. हांव मागता एडवोकेट कार्लोस सरा कडेन की तुमी लोकां वांगडा उबे रावचे आनी जेन्ना हे पंचांच्या घरा कडेन वयतले पळय लोक तेन्ना तुमी तेंच्या वांगडा येवचे आनी त्या पंचायतीनूय येवन तुमी येवचे आनी कायदो कितें म्हणटा तें तांकां समजोवचें. हे रेजोल्युशन विड्रॉ किंवा सस्पेंड जावपाची गरज आसा. कित्याक तर हेंच्यांनी आमच्या कंप्लेनीचेर शोकॉज काडलेली, स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आनी आमकां आमचे से घेयनासतना हें रेजोल्युशन घेतलां की ती स्टॉप वर्क ऑर्डर विड्रॉ करपाची म्हणून. सो परत एकदां नांव घेता हांव, गोकुळदास हळर्णकर आनी सुर्या हडफडकर. तुमकां कित्याक दिसलें हें रेजोल्युशन प्रपोज करचें आनी सेकंड करचेशें, तेंय बीन जेन्ना 4 तारखेक नोटीस काडलेली, 4 तारखेच्या नोटिसाच्या अजेंडान हे लेटर नासतना तुमी ते मिटिंगेक कित्याक घेतले. तुमकां कितें फायदो आसलेलो तो घेवन. इकोशे त्या वॉर्डाचो पंच न्हिदलोलो मिटिंगेन काय कितें जाल्लेलें, तेणी ती जाप दिवची आनी पंचायतीन ओवरऑल जाप दिवची की जेन्ना आमच्या कंप्लेनीचेर ते नोटीस काडलेली आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली, आमची से नासतना तुमी हें रेजोल्युशन कशें घेतलें तें. आमी येता आतां पोंबुर्फा पंचायतीन आनी तेज्या पयलीं पोंबुर्फा आनी इकोशे गांवच्या लोकांनी ह्या 2 पंचांक वचून घरा कडेन जाप विचारल्यार अदीक बरी. देव बरें करूं.